गोंयकारांच्या फायद्या खातीर जे कितें करूं येता तें मुखेलमंत्र्यान करचें. तांकां आपल्या सल्ल्याची गरज ना. गोंयकारांचो तेंको ताका सदांच आसता. तशेंच ते योग्य तो निर्णय घेवपाक सक्षम आसा म्हण उपसभापती मायकल लोबो उलयला. RDX गोवा खातीर कांदोळेच्यान गौतम शिरोडकार. Manohar Parrikar is a wise man. He is very intelligent. He has served as the defense minister of this country. He knows what is best for Goa. And whatever he needs to do, in the interest of Goa, he should think. तेणें चिंतपाक उपकारना की आपण अशें करीत जाल्यार आपल्याक त्रास जातले ना. कोण कांय त्रास जावचे ना. जेन्ना तूं गोंयांत आसलो तेन्ना तुजो सरकार कोणें इवन 5% पासून चिंतूंक ना कोणें उडोवया म्हणून. आनी कोणूच उडोवचो ना तुजो सरकार. तूं स्ट्रॉंग आसा सो तुका जाय ते चेंजीस तूं कर. हें आमचे आमदाराचे तेजे आमदाराचे हांव ताका सांगपाची गरज ना. आय एम जस्ट टेलिंग द जनरल पब्लीक थ्रू मिडिया वॉट एवर ही निड्स टू डू चेंजीस टू फॉर द बेनिफीट ऑफ द लोकल्स. गोंयकाराचे बेनिफिटा खातीर जे कितें तेणें चेंजीस घडोवन हाडपाक जाय सरकाराचे भितरल्या लोकांची तेणें करूं न्ही. वॉट एवर ही थिंक्स दॅट दीस पर्सन कॅन if he is there he can serve better. It is his prerogative as a chief minister, but I think he will do what is in the best interest of Goa and Goans. आनी तेणें करपाकूच जाय. कितें बरें तितलें करपाक जाय. ताका सांगपाची गरज ना. तो करतलो. जें कितें ऑपरेशन करपाक जाय तेणें तेन्ना डिफेन्स मिनिस्टर आसलो तेन्ना ऑपरेशन केलें थिंगा बॉर्डराचेर आमी सर्जिकल कसलें सर्जिकल स्ट्रायक कसली स्ट्रायक आहा तितली करपाक जाय गोंया खातीर गोंयकारा खातीर तितली करची. आनी म्हाका दिसता गोंयकाराचो पाठिंबो ताका आसतलो. आमदार सोडून घाल आमदार मंत्री सोडून घाल गोंयकाराचो पाठिंबो जाय. तुवें कितें केलां तें सारकें म्हणटले गोंयकार. नोबडी वील बी देर टू डू एनीथींग अगेन्स्ट दीस गव्हर्मेंट.